नमस्कार आणि उपकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत। आयज आमी अशा व्यक्तिमत्वाक मेळटा जांचे समाजकारणान एक वेगळें नांव आसा। तांकां वेगळी अशी ओळख करून दिवपाची गरज ना, बट त्यांचे 55वो बर्थडेच्या निमतान वाडदिवसाच्या निमतान एक संवाद सादचो आनी तांच्या बद्दल आनीक चड जाणून घेवपा खातीर हांव आवर्जून तांच्या कडेन आयला मेळपाक। आमच्या मदीं आसा दत्ताराम पेडणेकर बाब। सर नमस्कार आणि सगळ्यांत पयलीं तर तुमकां वाडदिवसाची शुभेच्छा। सगळ्यांत पयलीं प्रुडंट मिडियाच्या टिमीसून हांव सगळ्यांक मनपूर्वक नमस्कार करता आनी तुमचें खास अभिनंदन करता की तुमी म्हाजी आठवण करून आज हांगा आयले म्हणून। ओके, म्हाका एक सांगात, जशें आमी म्हटलें की तुमच्या बद्दल आमी बरेचदा समाजकारणांतलें हें नांव खूब आयकता। समाजकारणाचे जर व्याख्या जर पळयता आमी, तुमी एक्रॉस सेगमेंट काम करता, एक वेगवेगळ्या तळागाळाक पावता। ह्या समाजकारणा बद्दल तुमी आवर्जून आमकां सांगचें। समाजकार्या बद्दल म्हणजे समाजकार्य जर करतलो कोणूय समाजकारणी जाल्यार ताका एक विजन आसचें पडटा। द विजन नजरे समोर दवरून जेन्ना आमी काम करता, जेव्हा दुसऱ्याची आमी सेवा करता, तेन्ना ते समाज कल्याणाक एक स्वरूप येता, एक रूप येता आनी वयता तेका ते नजरेन दिसती पडटा। ते विजन दवरपाची गरज आसा। समाज कल्याणी आसप आनी समाज सेवा करप आनी विजन दवरून समाज सेवा करप हितून खूब फरक आसा अशें म्हाका दिसता। आनी तें विजन दवरून समाज सेवा करप, दुसऱ्याक मदत करप, दुसऱ्याच्या वेळ प्रसंगाक पावप, हें म्हाजें प्रथम कर्तव्य समजता। आनी हें हांव करूंक शकता कित्याक तर आज हांव फुलफील आसा। म्हाजी फॅमिली म्हाका बरो सपोर्ट करता, म्हाका बरो बॅकींग मेळटा। म्हाजी धर्मपत्नी म्हूण, म्हाजो व्हडलो चलो म्हूण ह्या वेवसायान म्हाका खूब मदत करता। आनी जेन्ना वेवसायान मदत करता आनी आमचो निस्वार्थीपणान समाजान जेन्ना काम करता तेन्ना म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा, तो म्हणजे म्हाज्या फॅमिलीचो। आनी त्या खातीर इतलें करपाक म्हाका बरी संदी मेळटा आनी हांव फ्री आसा। खरें म्हणजे समाज दुसऱ्याची सेवा जर करतलो जाल्यार आपूण पयलो फ्री आसूंक जायो, आपल्या कडेन टायम आसूंक जायो। बेश्टेंच आपूण कितें तरी एक मोठें नांव मेळच्या खातीर करप आनी दुसऱ्याची सेवा करतना जो आनंद घेवप आनी ताका फूल टायम दिवप, हें म्हाजें एक उद्दिश्ट आसा। आतां तुमी म्हटलें की समाजकारणान तुमच्या ऑब्वियसली घरा कडच्यान तुमकां सपोर्ट आसता, घराचेर मागीर या, बट तुमी आनी एक म्हटलें की विजन एक आसपाक जाय। कसलेंय काम करतले जाल्यार विजन एक आसपाक जाय, बट त्या विजना बरोबर तुमकां लोकांचो साथूय जाय पडटा। ते कसलेंय काम जावं, मागीर इवन खंयसरी वचून बारीक एक काम करतले जाल्यार तुमकां लोकांचो सहभाग जाय पडटा। ह्या सगळ्यांक वांगडा घेवपाची जो हें आसा, डिफिकल्ट जाता एक एकदां विजन अंडरस्टँड करपाक लोकांचें? ना, आनी व्हडलो डिफिकल्टी म्हाका दिसना। ह्या प्रश्नाचें उत्तर दितना म्हाका व्हडलें अशें डिफिकल्ट दिसोंक ना। तेजें कारण म्हणजे कितें, जेन्ना समाजूच निवडटा तुका, समाज सिलेक्शन करता। आज समाजाचें तुमी पळयतात सोशल मिडिया म्हणा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रेस मिडिया माध्यमांसून आज आमच्यो हालचाली आमी खंय आसा तें आमकां कळटा। त्या हेचे वरसून आज समाजान आमकां खंय तरी पिकअप केल्लो आसा की दत्ताराम पेडणेकर हें करूंक शकता आनी तें हांवें प्रूफ केल्लें आसा। म्हणजे तें प्रूफ जेन्ना आपूण स्वता करता आनी जेन्ना लोक तेजे मान्यता दिता तेन्ना आमी तें कार्य बरे भशेन करूंक शकता अशें म्हाका दिसता। सोशल वर्क आमी बरेचदा म्हणटा, पण एक खंय तरी आवड ही ल्हानपणा पासून निर्माण जाता। स्कुलान आसतना म्हणा किंवा बाकीचे खंय आमी जे वेगवेगळे विशय पळयता तातूंतल्यान ही आवड निर्माण जाता। म्हाका दिसता दत्ताराम बाबा बद्दल म्हाका खरेंच जाणून घेवपाचें आसा की ल्हानपण तुमचें कशें वेगळें आसलें, कितको स्ट्रगल आसलो, कितके त्रास जाले वयर सरतना, जे आयज तुमी सगळे जाण तुमकां पळयतना तुमचें सगळें बरें चल्लां, बट केन्नाय फाटीं जेन्ना वळोन तुमी पळयता तेन्ना कितको स्ट्रगल आसलो, कितके डिफिकल्टी आसली आयुश्यान? डिफिकल्टीज म्हणना हांव, यशाची गुरू किल्ली म्हणटा। स्ट्रगल केलो म्हणजे तूं खंय तरी फाटीं उरलो अशें न्हय, पूण स्ट्रगल करून जेन्ना आमी फुडें सरता तेन्ना आमकां वेगळो आनंद मेळटा। तुका कितें तरी खंय तरी एक मेजार बसून आमी एक बऱ्या 5 स्टार नाल्यार 3 स्टार 2 स्टार एक थाली जेवता आनी घरा कडेन तूं सगळें खरेदी करता, म्हणजे तें लागता तें, आनी आमी रांदून जेवता तेन्ना आनंद वेगळो आसता। तोच म्हाज्या जिवनान म्हाज्या यशाची गुरू किल्ली। कित्याक हार्डवर्क करप हें म्हाका चड आवडटा आनी हार्डवर्क करून करून आमी फुडें सरल्या। ल्हानपण अति गंभीर परिस्थितीन आमी काडलें। अपुरें शिक्षण जरी आशिल्लें जाल्यार आमी
आमकां गरजे पुरते आमी 10वी पर्यंत शिक्षण घेवन फुडें आमकां वाटचाल करपाक खूब डिफिकल्ट जाली. म्हणटून हांवें म्हाजो टेलरींग वेवसाय निवडलो आनी टेलरींग वेवसाय हांवें 20 वर्सां चलयलो आनी तितून बरें नांव लौकीक मेळयलें. आनी आज म्हाका कोणी पयलो जाल्यार एक मास्टर टेलर म्हणून चड नांव लौकीक मेळयलें. तितून म्हाजे अनेक कस्टमर्स आसात, अनेक म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे. 5 स्टार हॉटेल म्हणून नाका, हांव तुमकां डिसुजा ग्रुप, मॅजेस्टीक म्हणा, सजादी गोवा म्हणा, ताज म्हणा, ह्या मोठ्या हॉटेलांचे डिझायनर त्या टायमार वयलो हांव. म्हणजे आज 15-20 वर्सां पयलींची खबर. म्हणजे तितून हांवें नांव लौकीक मेळयता हांव रियल इस्टेटीन आयलो. आमकां एक बरी संदी येयली, रियल इस्टेट बरी चल्ली. मागीर हांवें कन्स्ट्रक्शनांत पावल घातलें. तितून करून हांव एक साई किरण रियल इस्टेट्स डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स ह्या नांवान आमी फर्म सुरू केलें. त्या फर्मान आमी बरें आमचो जम बसलो. ते इतले जाता म्हणसर म्हाजो चलो व्हडलो जालो. आज 30 वर्साचो चलो आहा म्हाजो. तेणें आपले फर्म स्टार्ट केलें, SK कन्स्ट्रक्शन. तेच्या बरोबर साई किरण ट्रान्सपोर्ट, साई किरण प्रॉपर्टीज अशे अनेक आमी हे केले. आनी तेच्या बरोबर ते करता करता हांव सामाजीक ज्यो आमच्यो हे आसा संस्था म्हणा, एक संदी येयली आमकां 20-22 वर्सां पयलीं शिवोली अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी निर्माण करपाची. आमचे सगळे शिवोली मतदारसंघातले एक पालेकर बंधू आनी आमी अशे मेळोन आमी शिवोली क्रेडीट सोसायटी स्थापन केली. आनी ते शिवोली अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटीचो आज हांव वायस चेअरमॅन आसा. आनी आज आमचे 2 ब्रांचीस आसा. आनी आज आमी त्या माध्यमांतसून लोकांची सेवा करतना लोकांक दिसती पडटा. ओके, परत तुम्ही उल्लेख केला तुमच्या चल्याचो. ऑब्वियसली पयली आन्सर करतना म्हाका तुम्ही म्हटलें की तुमच्या घरकान्नीचो तितको मोठो वांटो आसा. एक फॅमिली सपोर्ट खंयच्याय गोष्टीक लागता. बिकॉज केन्नाय जर कोणी समाजकारण म्हणा किंवा वेगळे कामाक जेन्ना भायर सरता तेन्ना खंय तरी एक आसपाक जाय की घरांतल्यान सगळें सारकें आसा, आमी हें आपलें जें काम आसा, समाजाक जें वावुरपाचें काम आसा तें आमी खंबीरपणान कसल्याच टेन्शना शिवाय तें करूं शकता. कितको इम्पॉर्टंट आसा आनी कशें तुमी पळय, म्हाका दिसता ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा तुमकां की तुमच्या फॅमिलीक एक मॅसेज दिवपाक की कितको सपोर्ट तांचो तुमकां लाभता हें स्वताचें नांव करपाक. माय फॅमिली सपोर्टींग मी टू हेल्प द नीडीज एज मच एज आय कॅन. समजलें न्ही. म्हणून म्हाका तेची आनीक हौस वाडल्या. आनी जेन्ना आमचे कडेन अशी खुबशे म्हाजे मित्र परिवार म्हणा कोण म्हाका मेळोंक येयलो जाल्यार केन्नाच असो तो बेश्टो वयचो ना. पूण तेची उठ बस करप हें म्हाजी फॅमिली करता. आनी हें करतना तेचो आनंद घेता हांव. आय थिंक ही मेसेज खूब इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या फॅमिली खातीर. तुम्ही म्हटलें की देवळाचो उल्लेख आयलो आनी प्रत्येक जाण देवाचेर श्रद्धा आसता, तुमची आसा आमी पळयला. तुम्ही ते सोडून देवळाच्या संस्थेन खूब लागीं तुम्ही काम केलां, वेगवेगळ्या संस्थे वांगडा काम केलां. आनी जेन्ना संस्था म्हणटा आमी, देवळाची संस्था म्हणटा तेन्ना आवर्जून तुमचें नांव घेतलें वता की कशें मॅनेज करप. आनी ऑब्वियसली फंड रेजिंग जो आसा तोय तुमचो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा. आज आमचें गोवा देवळां, चर्ची म्हणा ह्या माध्यमांतसून खूब आसा. पयलें तुमी वयता ते आमची धाकटी धाकटी देवळां, फंड रेजिंग. आनी तितून एक संदी येयली आमच्या घरा फुडल्यान जंय हांव रावतां थंय राखणदाराची एक धाकटी घुमटी आशिल्ली. आनी सदांच तिचो आशिर्वाद घेवन चलते गाडयेर सायकलीन वचों नाल्यार स्कुटरीन वचों. त्या टायमार आमचे कडेन 4 व्हिलर नाशिल्ली. सायकल नाल्यार ती बी भाड्याची, खंय तरी भाड्याची सायकल घेवन आमी प्रवास करप. त्या टायमार तेचो उल्लेख, नांवाचो उल्लेख करप, साकेश्वर देवा पाव म्हणून आमी फुडें वचप. अशा टायमार तो देव आयकोन फुडें फुडें व्हरत रावलो. म्हाका एक संदी मेळ्ळी थंय तेचें देवूळ निर्माण करपाची. आनी त्या साकेश्वराचें हांव म्हणना हांवें केलें, पूण तेणें म्हाका दिसता म्हाज्यान ती शक्ती दिली आनी तें निर्माण जालें. तेच्या उपरांत म्हाका एक संदी येयली आमच्या श्री गणेश मंडळ पर्रा, जेका आज 75 वर्सां जाली. थंयसर म्हाका एक खजिनदार पद मेळ्ळें. बरें सगळे कार्यकारी समिती, बरो गांव, बरे गांवचें सहकार्य म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका खजिनदार पद दिलें. आनी तेच्या उपरांत वेळा काळान
3 वर्सां खजिनदार पद घेतल्या उपरांत म्हाका अध्यक्षपद दिलें. त्या अध्यक्षपदाच्या हेतून कारकिर्दीन आमी एक मोठो 3 कोटीचो सभागृह थंयसर विथ एकॉस्टीक, सावंड प्रूफ, एअर कंडिशन प्लांट बसोवन नवनिर्माण केलो आनी तो आज कार्यरत आसा. आनी त्या आमचे देशाचे माजी दिवंगत आमचे पर्रा गांवचे सुपुत्र श्री मनोहर भाई आनी आमचे CM तेन्ना येवन त्यांच्या हातीन त्या सभागृहाचे भव्य दिव्य अशें उद्घाटन जालें. आनी त्या म्हाज्या कार्याची दखल घेवन आमचे मनोहर पर्रीकर, आमचे गांवचे सुपुत्र, आमचे व्हडले भाव, ह्या गांवांत ते ल्हानाचे व्हड जाल्या पर्रा गांवांत आनी तेणें नेतृत्व आमच्या देशाचे रक्षा मंत्री पर्यंत केला. तेंच्या हातीन म्हाजो एक सन्मान जालो. ती म्हाज्या आयुश्यांतली एक मोठी अचिव्हमेंट. येस, अचिव्हमेंट. येस सर, हे ते म्हाजें मोठें अचिव्हमेंट. आनी ते आज लोक सगळे जाण बरी कार्यकरी समिती आसा आमची जिल्ल्यातली, गांवचो कार्यकरी समितीचो आजी माजी जे थंयसर कोणें काम केल्लें इतल्या वर्सांक तेंचो बरो साथ मेळ्ळो. बरे देणगीदार म्हणा, आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले बट वी हॅव प्लॅन. तुमी आतांच उल्लेख केलो की खंय तरी फंड रेजिंग म्हणा आनी कितें म्हणा, आनी तेच आमी विजन दवरून थंय निस्वार्थीपणान देवाचो आशिर्वाद घेवन देवान आमकां सद्बुद्धी दिली, श्री वरद सिद्धिविनायक देवान, आनी आमी तो प्रकल्प कंप्लीट केलो. त्याच्या वयरूय आनी एक दुसरो अर्धवट म्हणजे थोडेशें काम उरलां, तोय आमचो सभागृह आतां कंप्लीट जाला, जातलो थोड्या दिसांनी. कित्याक रिसंटली हांवें दुसऱ्याक म्हणजे आमी एक संदी मेळची आनी प्रत्येकान थंयसर भरभराट करची आनी सगळ्यांक हाती कडेन घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी फुडें वयचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. दत्ताराम बाबा, आनी एक तुमकां जी आवड आसा ही नाट्य क्षेत्रांत जे तुमी वेगवेगळे काम केलां, लोकां कडेन अटॅच जाल्या, हाज्या बद्दल आवर्जून लोकांक सांगचे तुमी. खरें म्हणचे जाल्यार नाट्य क्षेत्रांत मराठी रंगमंच, खास करून मराठी, आतां रिसंटली हांवें एक गेल्या वर्सा कोंकणी नाटकांत रोल केलो, ते म्हाजें जस्ट उमेदीक म्हणून. पूण रंगमंच, मराठी रंगमंच टिकोवन दवरपाचें काम आमी केलां. खास करून अनेक रंगमंचाचेर 150हून नाटकांनी हांवें अभिनय केल्लो आसा. अनेक नाटकां हांवें दिग्दर्शनूय केल्लें आसा आनी ते करतना लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. जे जे रोल हांवें केल्या, खास करून विलनाचे रोल आनी एक आमचे अशे मोठे मोठे रोल, मोठी मोठी नाटकां, ह्या रोलांनी जे लोकांचे जिबेचेर एक म्हाज्या रोलाचो एक रंग्या म्हणा आनी खंयचे म्हणा, अशे अनेक रोल लोकांनी ह्या दोळ्या नदरी समोर ह्या दोरी सारके हांवें मराठी रंगमंच टिकोवन दवरपाचें काम केल्लें आसा. आतां जेन्ना आमी ज्या परिस्थितीन सद्या आसा, फाटल्या 1-1.5 वर्स आमी पळयता हो व्हायरसान थैमान घातला सगळ्याक. बरोबर. अशा टायमार तुमकां ऑब्वियसली बरेच लोक तुमच्या कडेन आयले आसतले, हेल्प करा म्हणा किंवा आनी कितें, तुमी स्वता जावन गेले आसतले. ह्या टायमार तुमकां कशें दिसलें लोकां कडेन पावतना? बिकॉज हांव हें कित्याक विचारता इज बिकॉज तुमी ही परिस्थिती पळयल्या आदी. आयज जरी तुमी कम्फर्टेबल लायफ जगता, ही परिस्थिती तुमी पळयल्या आनी आयज खंय तरी फुडलो मनीस जेन्ना सफर जाता तेन्ना ते तुमकां कळटा, रियलायज जाता, कळ ताची तुमच्या मेरेन पावता. सो ऑब्वियसली त्या खातीर तुमी आवर्जून धांवले आसतले तांच्या मदतीक. एकदम बरोबर. कितें आसा, एक टायम असो आशिल्लो की म्हाकाय दिसतालें आमी गरजवंत, म्हाजी फॅमिली गरजवंत, कोणें येवन आमकां मदत करची. पूण आज देवान आमकां खंय तरी दुसऱ्याक मदत करपाची शक्ती दिल्ली आसा आनी त्या माध्यमांतसून हें जें 1.5 वर्स, ही सेकंड फेज तरी चडशें ओपन आसा, पूण फर्स्ट फेज येयल्ली पळय तेन्ना म्हाका दिसता भरपूर प्रॉब्लम आशिल्ले, सगळेंच बंद आशिल्लें, कांय मेळनासलें, आसलेल्याकूय मेळनासलें, नासलेल्याकूय मेळनासलें. अशा टायमार आमी आनी म्हाज्या परिवारान म्हण, म्हाजे फ्रेंड सर्कल म्हण, इतले जे म्हाजे शिवोलीन मतदारसंघान जे म्हाजे एक क्लोज फ्रेंड्स म्हणटा, कार्यकर्ते म्हणना हांव, कित्याक वांगडे म्हाजे वांगडा जेंच्यांनी हातीक धरून आमी जें काम केलां, अशे अनेक म्हाजे मित्र आसात, अनेक चाहते आसात. तेंच्यांनी आमी जो कडधान्य म्हणा
आनी खास करून डायबिटी पेशंटांक एक गंवाची पीठ म्हणा त्या टायमार मेळनासलें, आमचे पोळयो पोदेर बी सगळे बंद आशिल्ले. अशा टायमार जो आमी कडधान्य म्हणा आनीक कितें म्हणा गरजवंताक जें लागता तें आमी तेंच्या पर्यंत पावयलें. तेन्नाच लोकांच्या हृदयान आमचें एक वेगळें स्थान निर्माण जालें अशें म्हणपाक म्हाका हरकत ना. कित्याक हे तेंचे शब्द हांव म्हाज्या तोंडानसून उलयतां. आनी जेन्ना दुसरो तुजी स्तुती करता, दुसऱ्यान तुज्या कार्याची तुका पावती दिता पळय, तेचो आनंद वेगळो आसता अशें म्हाका दिसता. आनी ती संदी म्हाका आज 1.5 वर्स जालें मेळटा. आनी आजुनूय आमी अशे गरजवंताच्या पर्यंत पावपाचो दत्तराम पेडणेकर एक स्पेशलिटी आसा, प्रयत्न करिना, आमी करून दाखयता. आमी आस्वासनां दिना. म्हाज्या वतीन शब्द आमच्या डिक्शनरीच्या हेतून हांव तुमच्या खातीर करतलो, मी प्रयत्न करणार हे शब्द ना. प्रयत्न करीत आमी आमचे केन्नाच फुलफील जावचे ना. प्रयत्न सोंपनात. प्रयत्न करता म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन आय कॅन से. पूण आमी प्रयत्न करप आनी दुसऱ्याक सांगप तुका तुजे कामा खातीर हांव प्रयत्न करता, तो खूश जावन वयता बावडो. पूण हांव प्रयत्न करता काय ना तो ताका खबर ना. 2 फावटी येयलो तो, तुजे प्रयत्न चालू आहा, तेजें काम जायना, ते प्रयत्न न्हू. तेचे जाता जाल्यार काम जाता म्हणून सांग, जायना जाल्यार ताका दुसरे कडेन खंय तरी आपली वाट वळोवनी, ताका दुसरे कडेन वचून तें काम करून घेवनी अशी म्हाजी इच्छा. कोणाक अशी हालत दवरप तें जातलें तुजें अशें ना, करून दाखोवपाचें एक विजन दवरलेलें हांवें. कित्याक हेल्थाची समस्या आज आमी पळयलां की 108 सेवा आसा, नॉट बॅड, गूड. पूण कितें आसा, थोड्यांक अशे लोक आसा ताका आजिलो पर्यंत वचपाचें ना. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा पळय तेच्या पर्यंत पावपाचें ना. अशा टायमार एम्बुलन्साची उणीव खंय तरी दिसती पडटा. म्हणून 2 एम्बुलन्सी हांवें ऑलरेडी एक म्हाज्या देवाचो वाडदिवस, म्हाजी लग्नाची एनिवर्सरी हो एक सुवर्ण संदी मेळोन मे 29 आमचे गोंय विधानसभेचे आमचे विरोधी पक्ष नेते बाब दिगंबर कामत आमच्या ह्या कार्यक्रमाक येवन तोंडभर स्तुती करून त्या एम्बुलन्साचें लोकार्पण केलें आमी. आनी लोकांचे सेवेक आज एम्बुलन्स, ऑक्सिजन, बरी नर्सींग आनी ड्रायव्हर हें दवरून आमी ती सेवा दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी आतां म्हाजें दुसरें हें घेता 2 म्हणजे मतदारसंघ व्हडलो आसा म्हणजे आनी परत तें तिसरें हाडटा तेजी उपयोग कमी जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. म्हणजे हांव हर्सवॅनर हाडटा जेणे करून शेवटचो क्षण हो प्रत्येकाच्या नशिबान बरयल्लोच आसता, पूण ती यात्रा आमची सुखरूप जावची म्हणून हांव हर्सवॅन ऑलरेडी बांदपाक दिलां. हे पॅन्डेमीक आसल्या कारणान ते मातशी डिलिव्हरी जावपाक लेट जाली. परत तें तशें डिजायनींग करून घेवचें पडटा, तें ऑलरेडी दिल्लें आसा. आनी तें आतां म्हाका दिसता एक 15 दिसांनी म्हाका हर्सवॅन येता आनी तेचो उपयोग सगळ्यांक कमीत कमी जावचो आनी ते लोकां पर्यंत गरजेक पावचे अशी म्हाजी मोठी इच्छा आसा. म्हणजे तो म्हाजो आनी एक उपक्रम आसा हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतसून. आनी तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां हांव इतलेंच की आमची नवीन पिढी आसा, शिक्षणा बरोबर खंय तरी गव्हर्मेंट नोकरीच मेळटली म्हणून अवलंबून न रावता पेरंट्स आमचे तेंचे आई वडील म्हणा, तेंचे पेरंट्स म्हणा, व्हडलो भाव म्हणा, हेंच्यांनी तांकां वेवसाय आमच्या गोंयांत भायले येवन वेवसाय करतात आनी आमी तांकां पळयतात, अरे तो केन्ना येयल्लो रे, ताणें गाडी घेतली, ताणें बंगलो बांदलो. पूण हें आमी पळोवया, दुसरो करता तें पळोवया, पूण आमी कित्याक करचें न्हू. त्या खातीर म्हाका दिसता आमची नवीन पिढी आसा त्या पिढीक खंय तरी वेवसाया कडेन वळोवपाची गरज आसा. ज्यो महिला आमच्यो सगळ्या वतीन एक बरें काम करतात तांकां प्रमोट करपाची गरज आसा. वेवसाय शेतकरी आसात तेंच्यो गरजो नीडफूल करपाक प्रत्येकाक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा इन शॉर्ट. आनी आमच्यो ज्यो समस्या आसा एकदम शिवोलेन जो कोण प्रवास करता पळय ताकाच त्यो समस्या कळटा. आनी ती मुख्य समस्या म्हणजे आमचे रस्ते. म्हाका दिसता हें एक मोठी समस्या आहा.
तेच्या बरोबर उदकाची समस्या आसा, तेच्या बरोबर लायटीची समस्या आसा, अश्यो अनेक समस्या ज्यो बेजीक मूलभूत सुविधा म्हणटा आमी त्यो केन्ना तरी फुलफील जावंक जाय आसल्यो. खूब पयलीं त्यो तश्योच आसा. तेचेर फोकस करप, तें विजन दोळ्या कडेन दवरून लोकांची सेवा करप, निस्वार्थीपणान काम करप हें उद्दिश्ट दवरून आज हांव लोकां समोर वचपाचो म्हाजो एक संकल्प आसा. प्रयत्न ना, संकल्प आसा. कित्याक हांवें पयलींच उल्लेख केला, आय वील नॉट ट्राय, आय वील नॉट ट्राय, आय वील डू इट. डू इट आनी आय वील ट्राय हितून खूब फरक आसा. ओके. आणि एक रिसंटली आमी पळयलें की तोक्ते सारके वादळ जालें आनी ऑब्वियसली इंटेरियर तरी गोंयाक ऑब्वियसली सगळ्याक इम्पॅक्ट जालें ना म्हणिना हांव, बट कोस्टल लायन जी आसा थंय खूब इम्पॅक्ट जाली. तो मागीर तुमचो शिवोले मतदारसंघ आसूं किंवा हांगासरलो एरिया तुमी खंय रावतात ती एरिया आसूं, खूब त्रास जाले. त्या टायमारूय लोक तुमच्या कडेन खूब धांवून आयले किंवा तुमकां फोन मारले, 2-3 4 दीस लोक काळखान उरले, बरेच त्रास जाले. त्या टायमार तुमचो अनुभव कसो? पळय, खरें म्हणचें जाल्यार हेका आमी तयार नाशिल्ले. ह्या वादळाच्या खंयचीच यंत्रणा तयार नाशिल्ली. आनी अशा टायमार आनी हें आमकां खबर आहा, साहजीक आहा, हें वर्साच्या वर्सा वादळ तुफान हें चालूच आसा, तरी पूण आमची यंत्रणा सज्ज नासता. आय एम नॉट ब्लेमींग द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, फायर ब्रिगेड ओ XYZ, पूण कितें आसा, जेन्ना अशी गरज पडटा तेन्ना यंत्रणा आमचो फोर्स सगळ्याकूच पावोवंक शकना. तेन्ना आमी जेन्ना समाज सेवक म्हणटा तेन्ना आमचें प्रथम कर्तव्य आसा, जर घडटा जाल्यार आमी कोणाक ही सेवा दिवंक शकता. आनी जेन्ना हें म्हाका कळ्ळें आनी जेन्ना म्हाज्या घरा कडेन बॅल्कनीचेर मरे पेडणेकर झाड पडलां, आमकां भितर वचोंक मेळना, भायर वचोंक मेळना, नळे काडून आमी भायर सरल्या, अशें सुद्दां आमच्या वेल्ल्या काणकेन प्रसंग येयले. तेन्ना खंयच वेळ न करता हांव कन्स्ट्रक्शना आसल्या कारणान म्हाज्या कडेन हय, आनी म्हाका तें चड सोंपें गेलें. आनी जेन्ना सोंपें गेलें म्हणजे हांवें योळ करूंक ना, सोमतीच मशिनरी हाडल्यो आनी बगडागड म्हाजो लेबर वर्क आहा पळय ताका थंय डायवर्ट केलो. आनी ती सगळे रस्ते म्हणा, कोणाची घरां म्हणा, कोणाच्या घरार पडलेले झाडां म्हणा, आमी रोखडीच थोड्या 2-3 दिसांनी जाता तितली आनी गरजूवंता पर्यंत आमी सुरळीत करून दिली. म्हणजे आमी ते एक आमकां वेगळो अनुभव येयलो की जेन्ना तूं ह्या समाजान सेवा करता तेन्ना तुका हेची सुद्दां तयारी इन फ्युचर दवरूंक जाय. समजलें न्ही? ही तयारी तें दवरून तूं समाज सेवक जावंक जावो. म्हणजे तूं जेन्ना समाज सेवक जाता तेन्ना ही यंत्रणा चड गरजेची आसता. सो तुज्या कडेन हे सगळें आसूंक जाय. त्या टायमार वेहिकल म्हणा, त्या टायमार मॅन पावर म्हणा, त्या टायमार मशिनरी म्हणा, त्या टायमार तुजी धांवपळ म्हण, मिशिनरी आनी हें आसलें म्हणून जायना, टीम बेसिकली टीम आसूंक जाय. असल्या प्रसंगाक मे जून म्हयन्यान आमी ही टीम तयार दवरूंक जाय. प्रत्येक गांवागांवांत, प्रत्येक ग्रामपंचायतीन, प्रत्येक मतदारसंघान ही यंत्रणा सज्ज आसूंक जाय. जेणे करून कोणी एक खंय तरी अडकलो जाल्यार त्या टायमार ताका खंय तरी थोड्याच टायमान रिलीफ मेळोवपाक जाय, अशें आमी तयार दवरतले. ओके. हांव विचारूंक सोदता आवर्जून की जे आमी आयकता, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, तुमचो इंटेंशन आसा की एक्टीव पॉलिटिकल लायफान येवपाचें. म्हणजे तुमी ऑब्वियसली प्रत्येकाचें दिसता की समाजकारणांतल्या नंतर राजकारणान येवप जाता. तुमी मातशे वेगळे राजकारणी. तुमी राजकारणान येवपाक सोदता आनी कॉन्टेस्ट करपाक सोदता इन शिवोली मतदारसंघ, सारकें? कित्याक तुमकां दिसता राजकारणान येवचें कशें, मोर इम्पॉर्टंटली, आनी शिवोले सारक्या मतदारसंघान निवडणुकीन देंवचें? म्हाज्या आतां 55 कारकिर्दीन हांव 3 आनी 2 सारको 5 टर्म एज अ कार्यकर्तो XYZ पक्षाक काय मनशाक, इंडिव्हिज्युअली म्हणा, पक्षाक म्हणा. पयलीं आमी BJP बुथाचो बुथाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो. मनोहर पर्रीकराच्या पर्यंत घरान आमच्या मिटिंग्यो जाताल्यो, सगळें जातालें. ते 2 टर्म हांव फूल फ्लॅश आमी BJP पक्षाक वावुरले. तेच्या उपरांत एक आमी इंडिव्हिज्युअली गेले. तेच्या उपरांत परतो पक्ष स्थापना जाली, तेका आमी वावुरले. आनी शेवटी आमकां खंय तरी ह्या टर्माक गेल्या 4-4.5 वर्सांक विजय संपादन जालो. म्हणटकूच जेन्ना तूं दुसऱ्याक कार्य करताय तेन्ना कार्य
करून घेवपी चड कमी उलयता पूण आमचे सारके कार्यकर्ते चड उलयतात आनी चड उलोवप हे म्हाजे तर तुमकां कळ्ळां आसतलें आतां मातशें उलोवप चड जाता म्हणून आमी लोकांक आश्वासनां दिलीं कोणाक मेळटा ताका आश्वासन तुजें काम मरे ताचे कडेन वचपाची गरज ना म्हाजे कडेन यो हांव करतां म्हणून आमी थंय ताका बांदील उरले त्या शब्दाक आमी बांदील उरले ते म्हाका फुलफील करचे पडले त्या माध्यमांतसून हांवें अनेक कामां केलीं शेतकरी वर्ग म्हणा भात कापणी यंत्रणा म्हणा तांकां खंयच्या तरी भाजीपाल्याक आर्थीक मदत म्हणा रसायन म्हणा सारें म्हणा अशें अनेक आमी जेन्ना एका लिडरा कडेन गेले पळय रे बाई काय भाऊ सर हे हेका घेवन येयला ते मागीर पळोवया तूं चल मागीर पळोवया अशें जालें म्हणून ते लोक दुखवले ते लोक दुखवल्या उपरांत म्हाज्या शब्दाक समज जर तेणें कार्य केल्लें किंवा तेणें वोट घातलेलें म्हणून ताका आमकां आन्सरेबल जाले आमी आन्सरेबल जाल्या उपरांत म्हाका दिसता आमकां तें कार्य करचें पडलें म्हणून आतां लोक कितें म्हणटा ती जर आश्वासनां तेच्या खातीर दिल्ली तूं पूर्ण करता जाल्यार तूंच आमकां जाय तूंच हें लिडरशीप कर म्हणजे पीपल हॅज सिलेक्टेड मी लोकांनी म्हाका सोदून काडला म्हणजे म्हाजें कोण आसा पळय ते आज सोदून काडले आनी तेच म्हाजो प्रचार करतात की दत्तराम पेडणेकर उलयता ते करून दाखयता आनी तो ह्या फुडें हें करतलो असो लोकांक एक म्हाज्या बद्दल विश्वास निर्माण जाला आनी त्या विश्वासाच्या बळाचेर हांव पॉलिटिशियन जावपाच्या वाटेर आसा आणि तुम्ही शिवोले मतदारसंघातल्यान इलेक्शन कंटेस्ट करता तुमचे थंय कडेगात लिडर्स आसा ते मागीर मांद्रेकर बाब जावं किंवा पालेकर बाब जावं हे दोगूय जाण मिनिस्टर लेवलाचे कॅन्डिडेट आसा बाकीचे आमी खूब लास्ट टायमूय पळयला आनी खूब नवे नवे कंटेस्ट करतले थंयसर कॅन्डिडेट्स हय हितूंतल्यान तुमकां दिसता तुमचो हे मातसो हेवी आसा कसो पळय ते हेजे ह्या प्रश्नाचेर उत्तर दितना चार टर्म आयिल्लो हेवी वेट नांव तुमी आतां उल्लेख केला बावरान नासली BJP 21 सीट आयिल्ले आनी तेंचो सरकार हें तें सगळें वेवस्थीत आसतना घडाघड लोकांनी सगळें मोहलच चेंज करून उडयलो मागीर कितें जालें तें वेगळें 18चे 13 13चे 18 तें मागीर पळोवया पुणून त्या टायमार लोकांनी बरे मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावती दिली की यू आर नॉट केपेबल पूण अशा टायमार पीपल वील टेक डिसिजन लोक डिसिजन घेतले तुमचो लोकांचेर चड विश्वास आसा म्हाजो विश्वास देवाचेर आनी लोकांचेर आसा आज म्हाज्या बरोबर जे लोक आसा आज जे लोक म्हाका ज्या पद्दतीन हँडल करतात ज्या पद्दतीन म्हाका लोक अप्रोच जातात त्या प्रमाणे म्हाजो जो कितें आसा पळय कॉन्फिडन्स सदांच कसलो जर तूं कार्य करतलो यू मस्ट थिंक पॉझिटीव नेगेटीव विचार घेवन फुडें वचपाची गरज ना आनी जेन्ना इतलें तुका समोरा समोर दिसती पडटा तेन्ना हांव कित्याक वायट विचार करतलो वाय आय वील थिंक नेगेटीव आय एम गोईंग पॉझिटीव वे ऑन द बॅकबोन म्हणटा म्हाज्या जे म्हाज्या बरोबर आसा ते म्हाजे बॅकबोन कशे म्हाजे खंबीरपणे उबे आहात म्हाज्या बरोबर रावतले आनी आसात असो म्हाका ठाम एक म्हाजो कॉन्फिडन्स आहा ह्या पॉझिटिव्हिटीच्या नोटाचेर हांव दत्ताराम बाब हांगासर हो कार्यक्रम सोंपयता तुमकां 55th इयर तुमचें ह्या खातीर तुमकां हार्दिक शुभेच्छा म्हाज्या विवरा कडच्यान आनी असंख्य गोंयकार जे पळयता तांच्या कडच्यान आनी मोर इम्पॉर्टंटली तुमचो शिवोली मतदारसंघ जो आसा तांच्या कडच्यान वाडदिवसाची उनवणीत परबी तुमचो हो प्रवास असो राजकारणांतलो जो आतां तुमी एक नवे टर्न घेतला तो असोच फुडें जावचो आनी जशें तुमी म्हणटा की प्रयत्न न करता तुम्ही संकल्प घेतला आणि संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही इलेक्शन 2022 जे आसा ते तुम्ही कंटेस्ट करतले त्या खातीर तुमकां शुभेच्छा हेच म्हणून हांव ही कार्यावळ हांगासरच सोंपयता देव बरें करूं प्रुडंट मिडियाचे वतीन म्हाजे असंख्य चाहते म्हाजो मित्र परिवार आनी म्हाजी फॅमिलीचे हांव मनपूर्वक आभारी आसा आनी खास करून प्रुडंट मिडिया जो म्हाका आज मोठो एक नावलौकीक दिवपाचो जो दिलो त्या बद्दलूय हांव तेंचे फूल टिमीचे म्हाजे वतीनसून आनी म्हाजे फॅमिली वतीन मनपूर्वक आभारी आसा